नमस्कार. आयच्या ब्रेकरात तुमकां सगळ्याक येवकार. सकाळसान विधानसभेक कितें जालां तें तुमी पळयलां आनी गदारोळ जालो. तातूंतल्यान म्हाका दिसता जनरली जें जायना तें विरोधी पक्षाच्या आमदारांक 2 दिसां खातीर सस्पेंड करपा मेरेन मजल गेली. आतां मेरेन आमी शूट करतात त्या खिणा मेरेन ते सस्पेंडेड आसात आज आनी फाल्यां खातीर. हे शूट जातकीर तांचें सस्पेन्शन कितें जाता, रिवोक जाता, कितें आसा तें पळोवया. बट एट दीस मोमेंट जेन्ना आमी हो प्रोग्राम शूट करतात तो मेरेन तरी ते 2 दिसां खातीर सस्पेंडेड आसात. कितें घडलें विधानसभेक नेमकें? घडलें तें बरोबर काय चूक? कित्या खातीर घडलें? ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी भासाभास करतले. आमचे तिनूय एडिटर म्हजे बरोबर स्टुडियोक आसात. पांडुरंग गांवकर गोवन वार्ताचे, आमचे किशोर नायक गांवकर गोवन वार्ता लायव्हाचे आनी द गोवन एवरीडेचे जॉयल अफान्सो. पांडुरंग, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. जें घडलें पयलो विशय त्या मणिपुराच्या विशया वेल्यान बॅनर्स घेवन विरोधी पक्ष आक्रमक जावन वेला भितर गेलो. ताचे उपरांत ज्यो गजाली घडल्यो आनी तातूंतल्यान जो परिणाम जालो एक एक करून एनालायज करया. बट इन युअर ओपनिंग रिमार्क्स जें घडलें ताचेर तुजें मत कितें? मणिपुराच्या विशया वयल्यान विरोधक म्हणजे इतले अलर्ट आसात आनी म्हणजे ती सेन्सिटिविटी तांकां खबर आसा आनी तांच्यान हो विशय अशे तरेन मांडलो त्या खातीर तांचें अभिनंदन जावपाकूच जाय. पूण प्रमोद, एक गजाल अशी आसा की मुख्यमंत्र्यान एक जबाबदार हाचो लिडर म्हणून त्यांनी फाटल्या विकान स्टेटमेंट केल्लें एसेंब्लीन की मणिपुराची जी घटना दुख्खद आसा आनी पंतप्रधान ताचेर कारवाय करतलो सगळें जे केल्लें. ताच्या उपरांत हो विशय खरो म्हटल्यार एसेंब्लीन अशा तरेन येवपाक जायनाशिल्लो आनी तो इतके दिसा उपरांत. सो आयज तो हाडपाचो कारण कितें अशें म्हाका म्हणजे हे विरोधकांक खबर आसतली की कित्याक तेंच्यांनी आयज हाडलो तो. म्हणजे हो एक मुद्दो जालो की हावजान हो विशय येवन गेला, ताचेर स्टेटमेंट जाला, हावजा हेजें लिडराचें स्टेटमेंट जाल्लें आसा. सो तो परत विशय येवप गरजेचो आशिल्लो काय कितें, हो एक म्हत्वाचो विशय आसा. आनी म्हाका दिसता की सस्पेन्शन जें आसा तेंचें तें तेंच्यांनी जर ती पुरी जर प्रक्रिया तुवें जर पळयली, जे मुखार सभापतीच्या होदा हेतून गेले, खुर्चे मुखार गेले, तेज्या उपरांत ते मुख्यमंत्र्या मुखार आयले, तेज्या उपरांत एके आमदारान आपलो 0 वर मेन्शनय केलो आनी मागीर जो दुसरो आमदार उठलेलो जीत आरोळकर तेजे कडेन जावन हांच्यांनी जी थंय जी फकाणां जाली, म्हणजे तेणी कोणाच्या मार्शलाचे कॅप काडून कोणाक हेका घातले, कोण आपल्या जीत आरोळकराक घातले, ती जी फकाणां जाली. अशें दिसलें की तुमी जर इतके सिरियस जर ह्या विशया कडेन आसा जाल्यार ही जी फकाणां जी आसा ती जावपाक जायनाशिल्ली. ते आसताले बी थोडे जाण, सगळ्यो गजाली जावपाक जायनाशिल्ल्यो अशें म्हाका दिसता. आनी हो मेन गजाल हेतुंतली कितें की हो विशय विधानसभेन येवन गेला आनी तेचेर स्टेटमेंट जाल्लो आसा आनी तो विशय परत येवप गरजेचो आसा काय ना हे म्हाका दिसता स्पीकर म्हणजे विरोधकांनी क्लियर करपाक जाय. किशोर, कितें दिसता ही एकूण घडणूक पळयतकीर? मणिपुराचो विशय प्रमोद सिरियस आसाच आनी मणिपुराच्या विशयाचेर जरी स्टेटमेंट जाले तरी अजूनही सरकारान आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी आपली भूमिका मणिपुराच्या विशयाचेर अजून मांडूंक ना. आता विषय असो हा की आयज विधानसभेन हो विषय विरोधकांनी कित्याक उपस्थित केलो तर दिल्लीन सध्या असेंब्ली आपले पार्लमेंटरी सेशन सुरू आसा आणि थंयसर सगळ्या विरोधकांनी गेले 8 दीस हे सेशन सुरू जाल्यापासून आता मेरेन मणिपुराच्या विशयाचेर सगळे कामकाज आडोवन दवरलेलें आसा आणि ताचोच एक भाग म्हणून कदाचित अपोजिशन बेंचाक एक मेसेज गेलो आसा की तुम्ही तुमच्या असेंब्लीन ह्या संबंधीचो विषय उपस्थित करा म्हणून. आता विषय प्रश्न असो हा की मणिपुराचो विषय हो सिरियस आसा, त्याच्या बद्दल कोणाचो दुबाव ना. पूण पांडुरंग जशें म्हणटा की चीफ मिनिस्टरान जेन्ना ह्या विशयाचेर आपले क्लॅरिफिकेशन आपलो एक स्टेटमेंट केलो ऑलरेडी केल्लो, मागीर आयजूच अशें कितें तयार जालें सिच्युएशन की तुमकां आयज करचो पडलो. ओके, तुम्ही केलो सुद्दां, पूण ज्या पद्दतीन भायर सरतना ज्या पद्दतीन आमदार जीत आरोलकराच्या बाबतीन जो विषय जालो, आता जीत आरोलकरान तो विषय एन्जॉय केलो, तेजे टेके तो हसतालो त्या टायमार, बट द वे दीस MLAs हॅव बिहेव्ड इट इज नॉट फिट टू एज अ बिहेवियर इन असेंब्ली आणि सभापतींक ह्या संदर्भात निर्णय घेवचो पडलो. पूण एक गजाल प्रमोद, एक बारीक म्हणजे हांवें एक बारीक निरीक्षण कितें केलें की जे आमदार एका विंगांसून वयताले पळय तेचे दुसऱ्या विंगान विंझी आसलो. ही वॉज नॉट इन दॅट पर्टिक्युलर ग्रुप हू हॅव कवर्ड MLA जीत आरोलकर. सो एक विंझी भितर त्या एक्शनासून वाचपाक शकता आसलो आणि तो जर उरलेलो आयज असेंब्लीन गेले. आयज 2 दीस जे महत्वाची एड्युकेशन हायर एड्युकेशन जे डिमांड्स आसात तेचेर डिस्कशन आसा.
एक सुद्धा जर MLA आयज असेंब्लीन उरलेलो जाल्यार तो एज अ अपोजिशन व्यू मांडपाक शकता आसलो, पूण दुर्दैवान सरसकट सगळ्यांक 7 जाणांक 2 दिसां खातीर सस्पेंड केले. Joel, your opening remarks, let us go into the details of the incident later, but on the face of it, what do you feel? At the face of it, it sets a very bad precedent, Pramod. If you see the way things unfolded, it sets a very, very bad precedent, because here is a case where politics has prevailed over legislature. म्हाका दिसता अशें की for the first time, like एक serious issue आशिल्लो आयज एज्युकेशनाचे डिमांड्स आशिल्ले. So, you know, the opposition has allowed the government to pass this test without an exam. So, Anik, who is responsible for this? The way things unfolded, you must have seen on TV, like completely unprecedented. Even Digambaran म्हणला अशें इतली वर्सां जालीं अशें कशें जावंक ना म्हणून the events which unfolded there. Yes, you wanted to make a point. Yes, but there are so many other questions. Why today? When the speaker has told you, okay, let's discuss it on Friday, why you did not wait till Friday? Why did you push for it and go to such an extent and create humiliation to an MLA like that? So, Yes. So there are a lot of questions which point towards this kind of an this thing completely against the opposition. Actually they were trying to force a point on Manipur, but it backfired completely the way they went about. पांडुरंग, ह्या घडणुके ताचे 2 भाग करपा जातात. एक सुरवातीचो भाग जेन्ना क्वेश्चन आवर सोंपलो आनी बॅनर्स घेवन, कारण सगळे जाण काळे घालून आयिल्ले, एनीवे ते निशेध करपाच्या हातूंतल्यान काळे बिळे घालून आयिल्ले. मागीर तांणी ते बॅनर्स भायर काडले, पोस्टर्स भायर काडले. 2 भाग अशे की पयली भागा भितर ते जेन्ना वेला भितर वचून तांणी बोवाळ करपाक स्टार्ट केलो, जेन्ना सभापती तांकां सांगपाक लागले की शुक्रारा आपूण हो विशय चर्चेक घेता, तुमी बोवाळ कित्याक करतात काय म्हणून. हो एक भाग. आनी एक दुसरो जे जीत आरोलकरा बरोबर जालें ते. ह्या दोनूय भागा कडेन तुमी कशें पळयतात? ना, विधानसभेच्या म्हणजे कंडक्ट करपाचें कशें तरेन वागप हेजेर एक ताका प्रोटोकॉल आसता. ताका म्हणजे म्हाका दिसता ते प्रोसिजर अँड कंडक्ट ऑफ बिझनेस ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली हेजे रुल्स बूक आसा, तातूंत त्यो कांय गजाली दिल्ल्यो आहा की मेंबरांनी तातूंत कशें वागप ते. पूण हो जी पयली गजाल आसा की विधानसभेन जे फलक बिलक येयली ते म्हाका दिसता की म्हणजे मार्शलाची किंवा हावजान जी आसता सेक्युरिटी आसता तांचें लक्ष नासलें काय कितें, काय हेज्या पयलीं जाला अशें ते निशेध म्हणून ते काळे हे घालून येयल्ले बांदून येयल्ले सगळें ओके आहा, मान्य आसा. पूण म्हाका दिसता की तो एक कंडक्टरचो जो भाग आसता तेतून हे जे फलक बिलक घेवन जाल्ले परत जे येतात ते म्हणजे जावंक फावना. ही पयली गजाल. दुसरी गजाल जे स्पिकरान म्हटलें की आपूण तूं दी शुक्राराक घेवप काय ना तें आपूण ठरयतलो अशें तेजें स्टेटमेंट आशिल्लें स्पिकराचें. घेता अशें म्हणूंक नासलें तेणी. आनी जर घेवपाकूच तुमकां जाय आशिल्लें जाल्यार ते आयज कित्याक घेवंक ना असो एक विशय आशिल्लो तो. कारण ताजेर चर्चा करपाक कितलोसो वेळ जाय, एक तास भराची चर्चा हेजेर करूं येता आशिल्ली. म्हणजे स्पिकर आहा ते स्पिकर आपले दोनूय वटेन म्हणजे उलय आशिल्लो की तुमी आतां दियात, आपूण शुक्रार जाय जाल्यार पळयता काय ते. म्हणजे म्हाजो प्रश्न आसा की तो घेवपाचीच जर तुमकां इच्छा आसा जाल्यार तो आयज कित्याक घेवंक ना अशें म्हाका दिसता. पूण आनी एज पर द म्हणजे तेज्या किशोरान जे म्हटलें की व्यंजी सायटीक आशिल्लो सगळे जेन्ना ऑपोजिशन एकी कडेन आसा 7 जाण त्यांच्यानी जेन्ना ही सभापती मुखार जेन्ना निदर्शनां केली, मुख्यमंत्र्या मुखार जेन्ना गेले, जेन्ना कारवाई करपाचें जेन्ना नांव घेवपाचें जेन्ना हे पाळी येता, जेन्ना एज पर सेक्शन 289 सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 त्याच्या अंडर स्पिकराक पूर्ण रायट आसा की अशा गोष्टींचेर जेन्ना सभापती किंवा हाऊस ऑफ द लिडर ऑफ द हाऊस जेन्ना नांवां घेता तेन्ना तांकां सस्पेंड करपाचो. आनी हे सस्पेन्शन खरें म्हटल्यार हो एसेंब्लीचो जो कार्यकाळ आसा तो 10 म्हणजे विधान अधिवेशनाचो 10 ऑगस्ट पर्यंत तो मेरेन सस्पेन्शनाची तरतूद आसा कायद्यात. पूण स्पिकरान ते 2 दीस केल्या. तूं म्हणटा असो जर फाल्यां म्हणजे आतां ते विड्रॉय करूं शकता तो म्हणजे फाटी घेवं शकता आपली ऑर्डर. पूण 2 दिसां सस्पेन्शन जाला पळय ते लिगली जाला आनी ताका प्रोसिजर करूनच तेंच्यांनी केला. किशोर, ह्या दोन्ही भागा कडेन तूं कसो पळयता? पयलो भाग हो वेला भितर वचून पोस्टर्स बॅनर्स घेवन केल्लो निशेध, आनी मागीर जे जीत बाबा बरोबर घडलें ते सुरवातीक तुवें म्हणटा तशें तें फोकाण कशी दिसली, बट जेन्ना तूं इन्सिडंट जालो ताजे उपरांत ताचें गांभीर्य म्हाका दिसता प्रत्येक मनशाचें लक्ष आयलें, इन्क्लुडींग जीत बाबाच्या. ते ज्या पोटतिडकीन मागीर उलयल्यात इन्सिडंट जातनात आनी तांचे कडेन ती पोटतिडक नाशिल्ली, बट तांकांय म्हाका दिसता मागीर लक्ष आयलें की जें घडलां आमी विधानसभे भितर आसात आनी ज्या तरेन तें घडलां तें बरोबर न्ही म्हणून. प्रमोद, विधानसभेचे कामकाज कशें चलोवचें हाच्या संदर्भान कांय नेम ठरलेले आसात. म्हाका दिसता की जेन्ना स्पिकरान ह्या संबंधी एक वर्कशॉप दवरलेलें त्या वेळार ह्या सगळ्या ऑपोजिशन आमदारांनी त्या वर्कशॉपाचेर बहिष्कार घातलेलो. त्या वर्कशॉपाक ते वचोंक नासले. ताचो म्हाका दिसता हो कदाचित परिणाम जावं येता की एसेंब्लीन कशें वागप, एसेंब्लीन स्वता कसो कंडक्ट करप हाचे कांय नेम ठरलेले आसात.
दुसरी गजाल कशी आसा, जशें आयज दिगंबर कामत बाबान सांगलें की अशें ह्याच्या पयलीं केन्नाच एसेंब्लीन जावंक ना, तशें कांय ना. एसेंब्लीन असले प्रकार खुबदां घडल्या. कशें आसता की खंयच्या तरी एका विशयाचेर तुका जेन्ना लक्ष म्हणजे विशयाचेर जेन्ना तुका विशय मांडपाचो आसता आनी त्या विशयाचेर लक्ष हे राष्ट्रीय पातळीचेर, कारण गोंय विधानसभेन असो प्रकार घडलो, इट बिकम अ नॅशनल न्यूज. सो हो विशय मणिपुराचो सिरियसनस धरून गोंय विधानसभेतूय ताचे पडसाद उमटले. अशा पद्दतीचो मेसेज हो देशभरान वचपाक जाय आणि त्याच्या खातीर कांय ज्यो पद्दती आसा त्यो पद्दती इंटेलेक्च्युअल पद्दतीन राबोवपाची गरज आसा. आयज ते सगळे ब्लॅक कपडे घालून येयल्ले. तेतूसून एक गजाल, जर त्या वेळार जर अपोजिशन लिडर उठलेलो आणि त्यांनी सांगलेलें की मणिपुराच्या विशयाचेर ज्या पद्दतीन केंद्र सरकार पळयता आणि तेचेर तोडगो काडना तो ते आमकां मंजूर ना, आमी त्या गोष्टीचो निशेध करता आणि निशेध म्हणून आमी येणाऱ्या 18 तारखे मेरेन हे काळे ड्रेस घालून ह्या विधानसभेन बसतले. इतलें ओके आसलें. त्याच्या फुडें बॅनरूय तुमी आसा थंयसून तो दाखोवंक शकता आसलो. तुम्ही वेला मेरेन गेले ओके, पूण भायर सरतना जी सिरियसनस टर्न्स इनटू फकाणां जी जाली पळय ती हांकां म्हारग गेली. म्हाजें फक्त एकूच म्हणणें आसलें की सभापतीन एक्शन घेतली, सभापतीचो निर्णय तो आनी एक्शनाच्या बाबतींत कांय उलोवपाची गरजूच ना. पूण कॅमेरा फुटेज जर पळयल्ली, बाबा तांकां त्या MLA घेराव घातलेल्यान कोण कोण आमदार आसले. एक आमदार कुशीक आसा, तेचो इन्वॉल्वमेंट त्या कृतीन ना. ती एक्शन जी सभापतीन ऑर्डर जी दिल्या ती तेंच्यांनी निषेध केलो म्हणून दिवंक ना, ते तशें वागले म्हणून दिले. तातूंत जर एक आमदार तसो वागोंक ना, त्या ग्रुपान तो ना, तेका जर जस्टीस दिल्ली जाल्यार एक ऑपोजिशन MLA एसेंब्लीन उरतलो आसलो आणि 2 दिसाच्या डिमांड्साक तो चर्चेन वाटो घेवंक शकता आसलो. करेक्ट. जॉयल, या दोन्ही पार्टा कडेन तुम्ही कशें पळयतात? See, Pramod, rushing to the well of the house and raising banners and slogans and shouting and all of that is, raising that din is part and parcel of legislature. So तितून भितर कांयच व्हडलेशें ना. But what happened subsequently is the members घेरावड Jita Rolkar and took away his papers, flung those papers and literally jostled him, even put a cap, some kind of a security cap on him and all. This is not acceptable. And especially at a legislature where everybody is watching, there are students watching, there are so many other people who are watching. So and for what? Jita Rolkar has got nothing to do with your the point you are trying to make. If you are trying to make a point, you should make it before the speaker in the well of the house. Why are you going to Jita Rolkar and doing all of that? That is point number one. Suppose if the speaker did not allow this debate to happen at any point of time during the assembly, even maybe till the 10th, what would have happened? A message would have gone saying that the BJP ran away from debate. Yeah. That message would still have gone away like that, saying that there is a hand of BJP and that's why they refrained from debate. The message would have gone. So what you have done right now is completely a mockery of legislature and invited the wrath on yourself. Yeah. So these are the things which have to be looked at in two different ways. One is the protest, in a formal protest in the form of rushing to the well of the house and maybe protesting before the speaker, but not this the way it's gone about. पांडुरंग बाब, एक तिसरो पार्ट आशिल्लो ह्या गजालीक. तो तिसरो पार्ट म्हळ्यार ज्या एग्रेसिवली सत्ताधारी पक्षान तो विशय उपरांत लावन दवरलो की आमकां आतांच निर्णय जाय स्पिकरा कडच्यान म्हणून. पयलीं स्पिकरान फाल्यां निर्णय दिता म्हणून सांगलें, मागीर स्पिकरान सांगलें आपूण चल लंच ब्रेक जातकीर आपूण 2:30 सुमार निर्णय दिता. तरीकय आयकनासतना सगळे जाण उबे रावले आनी एक ताणें दबाव तयार केलो की ना, आमकां आतांच जाय निर्णय, आतांच सस्पेन्शन जाय, कितें आसता तुमी आतांच सांगात म्हणून. हे जें एग्रेशन रुलींग बेंचान दाखयलें तें पळोवन तुमकां कितें दिसलें? ह्या सगळ्या प्रोसेसान 2 लिडर सामके फुडें आशिल्ले, तो म्हळ्यार सुदीन ढवळीकर आणि दिगंबर कामत. सुदीन ढवळीकरान सांगलें की सिस्टम म्हणजे प्रोसेस हो जो रूल आसा हेच्या प्रमाण तुवें कशें त्या जी लोकांची थंय नांवां घेवपाक जाय, यू हॅव टू नेम देम. हे सुदिनान सांगलें, तेंच्या लक्षान येवंक नाशिल्लें. निलेश सामको एग्रेसीव हेजेर आशिल्लो कारण तो असा विधानसभेच्या कामकाजाचो हे आसल्या कारणान. पूण दिगंबर कामत ताच्या उपरांत गेलो. दिगंबर कामतीन तांकां सांगलें की अशें जावंक नासलें, हांकां आमी सस्पेन्शन करपाची डिमांड करपाक जाय. सो हे जे तरेन म्हणजे सत्ताधारी गटांतल्या आमदारांनी जे तरेन आज हे दाखयली
हे जे आक्रमकता दाखयली हय ती खरीच गरज आशिल्ली अशें म्हाका दिसना, कारण तो तितको विशय हे जावंक नाशिल्लो. तेंच्यांनी निदर्शनां केली आनी ते वयताना तेंच्यांनी जीत आरोळकर तो त्यांचो विजय आनी हेचो जो फ्रेंड आहा त्याच्या कडेन तेंच्यांनी तो किशोरान अशें म्हटलें आनी हांवें अशें स्टार्टींग मेन्शन केलें की वयता वयता तेंच्यांनी फकाणां केली. सो म्हाका दिसता ते कॅप काडून जे घातले एका मार्शलाचे माईक कॅप काडून सोडून ते घेतलो, कॅप काडून जीत घातले. आरोळकरांक घातले. हय. थंय म्हाका दिसता खंय तरी एक टर्न जालें आनी हेंच्यांनी सगळें हें केलें की हेंकां आतां सस्पेंडच करुया आनी 2 दीस हेंकां भायर दवरुया. हय. आतां हे स्पिकरा मेरेन हेंनी कोणी कन्वे केलें की बाबा हे कितले दीस सस्पेन्शन करपाक जाय ते आनी स्पिकरान तितल्या टायमा भितर जे डिसिजन घेतले म्हणजे क्वायट म्हणजे इंट्रस्टिंग आहा तेजें की इमिडिएटली स्पिकरान ठरयलें काय 2 स्पिकरय बी तांणी सांगलें की आपूण फाल्यां दिता निर्णय पयलीं. हय, पयलीं मागीर तांणी सांगलें. सांगलें ओके फाल्यां नाका आयची आज जाय, आयच्या आपूण आज ब्रेकाच्या उपरांत दिता. हय तरीकय तांणी सत्ताधाऱ्यांनी लावन धरलें की ना आतांच निर्णय जाय म्हणून. आतांच आनी तेतून दिगंबर कामत आनी सुदीन ढवळीकर हे मातशे हेंचो आवाज आनी निलेश ते सारके guide करताले. कशें गायड करप तें. करताले आनी हेंचो आवाजय मातसो आयज चड आशिल्लो. किशोर हो जो सत्ताधाऱ्यांचो आवेश आशिल्लो तो आवेश पळोवन तुका कितें दिसलें? तो आवेश म्हणजे तूं म्हणटा तशें प्रमोद हो सगळो प्रकार जालो पळय ते भायरूय गेले तो प्रकार घडलो. सीएमाच्या बॉडी लँग्वेजी वयल्यान दिसतालें की ओके ते जालो ते निशेध आनी तेंच्यांनी चूक केली इतल्याचेर तो सोंपतलो. पूण फाटल्यान लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर निलेश काब्राल हय. तांणी जो नेट धरलो की हे अजिबात आमी खपोवन घेवचे ना, अशें वागपाक मेळचें ना. एज अ लेजिस्लेटर अफेअर मिनिस्टर आय विल नॉट टॉलरेट दीस. तेणी आवाज जेन्ना वाडोवपाक सुरवात केलो तेन्ना सुदीन बाब बेगीन येवन तेणी चीफ मिनिस्टराक सांगलें की हें अशें अशें आसा आनी ताका अशें अशें 289 अंडर तो डिसिजन घेवचो पडटलो. एज अ सिनियर मेंबर दिगंबर बाबानूय तेतून आपलो वांटो घातलो. आनी मागीर खंय तरी रुलींग जे आमदार आसात ते आक्रमक जावन तेंच्यांनी ठरयलें की हेचेर आतां हेंचेर बुमरँग करपाचेंच म्हणून. आनी मागीर तेंच्यांनी दे हॅव मेड कंपल्शन ऑन स्पीकर टू गिव इज जजमेंट इमिजिएटली, नॉट टुमारो ऑर इन द इवनिंग. आतांच ताबडतोब तेचेर तूं हें घे म्हणून डिसिजन घे म्हणून. आतां कशें जालां एज अ स्ट्रॅटर्जी म्हणून रुलींग पार्टी बरोबर आहा. रुलींग पार्टीन कित्याक ती संद सोडची? रुलींग पार्टीन जर त्या कडेन जर दुर्लक्ष केल्लें जाल्यार तो सगळो जो प्रकार घडलो पळय तो खपोवन वयतलो आसलो. सो रुलींग पार्टी आनी अपोजिशन हेंची स्ट्रॅटर्जी आसता. आयच्या स्ट्रॅटर्जीन अपोजिशन खंय तरी आपल्या त्या बारीकशा चुकीच्या कृती खातीर अपयशी ठरली आनी रुलींग पार्टीन तेचो फायदो घेतलो. Joel, how are you looking at this aggression from the treasury benches? Aggression, Pramod, was only that aggression from Nilesh Kabral I could see, change the entire tone of that discussion. If you see Nilesh Kabral, coughing and puffing and literally, asking the speaker to give a decision Huffing, now puffing and cuffing. yeah, and telling him to give a decision now and then. So Yeah. it's not that speaker was insistent that he will study the matter and give it tomorrow. Yes. CM also was he reconciled with him and said okay fine, and but it was Nilesh Kabral, and later on Sudhin added fuel to fire and he came and said okay fine, it should not happen, it should happen today and they should all be banned for a week and all of that. So the thing is, Nilesh was driving it from the front completely. Yeah. He was very, very insistent that action has to be taken now. So and then the speaker took a pause and he waited for some time. He said he will require to study this and that, and finally, but thankfully, he has done it only for 2 days when the demand was for 1 week. So in a way, he has also showed some soft corner towards this issue. But Pramod, what started as a light moment, if you see the scenes on TV. I mean, the opposition members were all smiling. Even Jeet Arolkar was smiling when he was being jostled. And until that time, Yes. it was a light moment. Suddenly, when Nilesh was very aggressive, then the seriousness came into the picture, and then everything changed. If you see, and that is the time, then we realized that it is getting very serious. अशें दिसलें की स्पीकर जो विधानसभेन अपोजिशन आमदारांक जो एक स्पेस दिता उलोवपाक बीन मागीर तोच ह्या सत्ताधारी आमदारांनी आज राग काडलो काय कितें अशें दिसतालें. म्हणजे आतांच तूं सांग आमकां, आतांच डिसिजन जाय आमकां, फाल्यां बीन न्ही, आतांच एक्शन घेवपाक जाय. सो आनी त्या विथीन त्या 2-3 मिनटां भितर स्पीकरान आपलें डिसिजन दिलें. बरेंच लावन धरलें तांणी. हय, म्हणजे पयलींच फावट आमी पळयला की सत्ताधारी पक्ष आपल्या सभापतीक सांगता अशे तरेन प्रेशर हाडटा आनी सभापती तेन्ना डिसिजन दिता. हें हांव पयलींच फावट इतल्या हातून पळयलां. सभापती म्हणटा की मातसो चिंतपा तरी टायम दिया म्हणून आपल्याक जें कितें जालें तें. सो इट्स अ व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. प्रत्येकाची म्हाका दिसता हाजेर मत वेगवेगळे आसपाक शकतात, पण विशयाचें गांभीर्य एक एकदां आपल्या ल्हानशा चुकीक लागून कशें वता आनी ते विशयाची गांभीर्य आपल्याच आंगार कशी येता हाचो एक हो बेस्ट नमुनो आशिल्लो. सो आतां मणिपुराची चर्चा जातली काय ना विधानसभेक, सस्पेन्शन उरतलें काय ना,
ह्यो गजाली घडये कांय वेळा भितर स्पश्ट जातल्यो. पण एक इम्पॉर्टंट गजाल की जे जालें इट मायट बी व्हेरी ऑन अ व्हेरी सिरियस टॉपीक, बट जी फकाणां जाली ताजे वयल्यान तो सिरियसनेस कमी जालो. पांडुरंग बाब, क्वेश्चन अवराचेर या जो म्हत्वाचो विशय आज जो डिस्कस जालो तो म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंटाचो. तातूंत भितर 2 मुद्दे आयले. एक, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजा भितर रजिस्टर आसात ते खरेंच अनएम्प्लॉयड असतात काय कितें. दुसरो, गोंया भितर ज्यो इंडस्ट्री आसा तातूंत भितर गोंयकार कितली काम करतात आनी दुसरी गोंयकारांची ते काम करपाची तयारी आसा काय कितें. तुमकां याद आसतली की फाटल्या एसेंब्लीन फाटल्या वर्सा ताका 6 म्हयने जावन गेले की कामगार मंत्री बाबूस मनशेतान सांगलेले की आपूण एक विथीन 3 मंथ सगळो आपूण जो जे कर्मचारी आसात गोंयच्या फॅक्टरींनी, उद्योग कंपन्यांनी, गोंयांतले कितले आहात, गोंया भायले कितले आहात, ताची आपूण एक स्टॅटिस्टीक भायर काडटलो म्हणून. आयज मेरेन ती स्टॅटिस्टीक जावंक ना. डिपार्टमेंट कामाक लागलेले जवळ जवळ 1.5-2 लाख लोकांचो त्यांच्यानी हे तयार केलं, म्हणजे यादीत लिस्टूय तयार केल्ले. पूण ही माहिती गोंयकारां मुखार येवप गरजेची आसा आनी तातूंतल्यान कळपाक जाय की गोंयच्या उद्योगांनी कितले गोंयकार कामाक आसात, गोंयकारांक खरेंच कसले तरेचें काम मेळटा काय, म्हणजे तेजी श्रेणी कितें आहा, तेजी कॅटेगरी कशी आहा, कसले कॅटेगरीन आमच्या भुरग्यांक असले पण काम. म्हाका एक बरोचो विशय आयलो आज चर्चे खातीर की ज्या तरेचे जॉब्स आसा ते कितलेशेच गोंयकार करपाक तयार ना. पूण ती आमकां म्हायती आमच्या मुखार येवपाक जाय न्हू. ही खरी गजाल कितें आसा भितरली ती भायर येवपाक जाय. कारण कितल्योच इंडस्ट्री गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवपाक सोदिनात. कारण हे की जे आमचो शेजारचे राज्य जे आसा, दोडामार्ग, सिंधुदुर्ग किंवा मग ते बिहार, युपीचे जे कामगार येतात ते 8-10-12 हजारा पर्यंत रेशे भितर काम करपाक तयार आसता. आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक तितक्याच पगारान दिवन हे कामां लावपाक सोदतात आनी त्या खातीर भुरगे वचनात, हे एक सत्य आसा. दुसरें की गोंयांतलो भुरगो कामाक लागलो की तो चवथ, होळी आनी दिवाळी अशें म्हणल्यार तो सुटयो मागता, अशें एक रिजन आसता. म्हणजे ही सिली रिजन ना, ही बारीक कारणां हे गोंय कंपनी दितात. पूण हो आंकडो मुखार येवपाक जाय. बाबूस मनशारान तो आंकडो अजून मेरेन भायर हाडूंक ना. म्हणजे ताका 6 म्हयने जावन गेले, 3 6 म्हयने जाले. मुख्यमंत्री जे म्हणटा की एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशना भितर 1,20,000 लोक नोंद जाल्ली आसा, पूण भितरले फक्त 10,000च्या आसपास लोक बेकार आसतले, बाकी सगळे शिकता किंवा प्रायव्हेट कंपनीन कामाक आसा. पूण हे सगळें जर खरें आसा न्हू जाल्यार तुमच्या कडेन आयज आमी खंयच्या हितून आसा, आज डिजिटल हितून आसा आमी. ह्या डिजिटल एरा भितर तुमच्या कडेन जर आयज एक असो तपशील जर ना अवेलेबल की बाबा कोण कामाक आसा, कोण शिकता, कोण गव्हर्मेंट, कोण प्रायव्हेट, हे जर ना जाल्यार हेच्या पेक्षा आमी कसली धोरणां तयार करतले, कसली धोरणां आमी आयटी पॉलिसी कसले करता आमी. किशोर बाब, दोन्ही मुद्दे आहात. एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजा भितर जे रजिस्टर असतात ते खरेंच अनएम्प्लॉयड असता काय कितें. दुसरें, गोंयच्या इंडस्ट्रीनी कितले गोंयकार काम करतात आनी गोंयकार जे आसा ते काम करपाक तयार असतात काय कितें. प्रमोद, हो खरें म्हटल्यार खूपच सिरियस इशू. म्हाका उगडास येता, रोहन खंवटे बाब जेन्ना लेबर मिनिस्टर आसले तेन्ना रोहन खंवटेन एक भाशण केल्लें, म्हणजे अशें डिमांडाच्या वेळार उलयतना तेणी सांगलेलें की कशा पद्दतीन हे एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन चलतात, कशा पद्दतीन कंपल्सरी आसा सगळ्या प्रायव्हेट कंपन्यांक, सगळ्या प्रायव्हेट एंटरप्रायझांक आसता की तेंच्यांनी जे नोकर भरती जाता किंवा जे वॅकन्सीज आसात त्यो लेबर डिपार्टमेंटाक कळोवपाच्यो आसतात. त्याच्या खातीर कायदोच आसा आनी ते सगळ्यो गजाली आपूण सिस्टमीन घालतलो, एक डेटा तयार करतलो आनी त्या डेटा उपरांत आमकां सद्य परिस्थिती कळटली. आतां रोहन बाब लेबर मिनिस्टर वचोन कितलींशींच वर्सां जालीं, त्या उपरांत पांडुरंगान सांगलें तशें फाटल्या फावटी बाबुशानूय सांगलें आपूण 3 म्हयन्यान, आनी हो डेटा तयार जायना. प्रमोद, तुका एक जर इंट्रस्टिंग गजाल पळयशीत जाल्यार वोटर्स लिस्टाचो डेटाच्या बाबतींत जितली सक्रियता हे सगळे पॉलिटिशियन दाखयतात पळय, बाकीच्या खंयच्याच डेटाक ते सिरियस ना. वोटर लिस्टाक मात्र ते सामके सिरियस. ते सुद्दां एक तेंच्यांनी डिसिजन घेतला की कोण 18 वर्सां कंप्लीट जालीं काय तो ऑटोमॅटीक ही वील बिकम अ वोटर, आणि जर कोण मेलो जाल्यार ऑटोमॅटीक तेजें नांव कट जातलें. थंय तुमचें जें सगळें लक्ष आहा पळय वोटर लिस्टार किंवा तुमकां मतां जायी, बाकीचे डाटाचे तुमकां कांयच पडलें ना. एक गजाल जाली. बूथ लेवल 50 प्रमुख ह्यो सगळ्यो गजाली जर एडमिनिस्ट्रेशनान जर लागू करीत न्हू प्रमोद, जाल्यार म्हाका दिसता खरेंच आमी मॉडल स्टेट जावं शकता. दुसरी एक म्हत्वाची गजाल एक लक्षांत दवरपाक आमकां की रोजगाराच्या बाबतींत एक सरसकट उलोवप जाता प्रमोद बाब की ना गोंयकार काम करपाक सोदिना, ते हार्ड काम करपाक सोदिना. ते हे पळय, गोंयकार हार्ड काम करूनच आतां मेरेन आमच्या जाणट्यांनी हार्ड काम करून आमकां काडलें मरे वयर. तेंच्यांनी हार्ड काम करूंक नासलें जाल्यार आमी हांगा पावतले आसले. गोंयकारां आताची पिळगी करपाक तयार ना, आताची पिळगी करपाक तुमी तांकां भाग पडल्यात. आताची पिळगी काम करिना म्हणजे सरकारी नोकऱ्याची आमिशां दाखया, इलेक्शनां लडया, व्हडले व्हडले कार्यकर्ते तयार करा तांकां नोकऱ्यो दिवपाचे म्हणून, आनी मागीर सांगा तांकां हार्ड काम करून. हार्ड काम करपाक गोंयकार तयार आसा, पूण ताका हार्ड कामाची तितली मोबदला मेळोंक जाय. ताका मोबदलो कित्याक मेळना ना. गोंयकारांक लग्नां लागता, मूद लागता. तुजी कला आनी संस्कृतीची
पॉलिसी कितें म्हणटा तुम्ही बरोबर- प्रमोट करतात हे सगळ्यो बरोबर आहे का? गजाली. की दीस रात फक्त तुगेले घश्टी काढत रावप आणि हय. कांयच करप ना कांयच- अरे, असो उद्देश आसपाक शकना. एक्झॅक्टली प्रमोद हांव तर ह्या गजालीक अजिबात मान्य ना. येस आसता, प्रत्येकाचो एक कल्चर वेगळो आसता, काम करपाची पद्दत वेगळी आसता, पूण सरसकट तुम्ही जो हे करतात पळय की गोंयकार प्रायव्हेट नोकरी करपाक तयार ना म्हणून, हे हांव अजिबात मान्य करना. हेची तुम्ही जर सारकी वळेरी तयार करशात, हय. डेटा तयार करशात आणि जर ही कामां गोंयकार वास्तव तो करिना. सगळ्या मुखार येतले. Yes. जॉयल Pramod, this unemployment we have been debating over so many years, but one thing which is very clear is that we don't have any data with us, आणि आज हावजानूय तशेंच म्हणिल्लें की in the absence of data we are making जाय तशें उलयता म्हणून. Like for example, I'll tell you, Yuri made a very interesting comment. He said that at one phase you announced that there are 2,200 jobs which are available. आणि एक सायडीन तुम्ही रिप्लाय दिला की 8,000 प्लस जॉब्स हॅव बीन created. So available jobs are 2,200 and you are answering saying that 8,000 jobs are missing. Kasle? I mean, what is this equation? If you have 2,200 jobs, how can you give 8,000 jobs? So secondly, what happens is, does the government have control over the private sector? आता 80% तुम्ही मागिल्ले reservation, परत every assembly session there is a demand made by the opposition saying that 80% reservation has been created for the private sector. If you cannot do that, fine, जायना जाल्यार. But when you are giving so many sops to the private industry, saying that okay fine, तेंचे हे दिता तांकां waiver दिता, आनी कितें दिता, subsidies दिता. So why are there no controls over their employment? If you cannot, if you can't, if they are not giving you employment back, withdraw those SOPs. Don't give them SOPs. So there is no kind of, okay fine, again we are disputing saying that cost of labor in the neighboring state is cheaper, whereas Goa, because the standard of living is high, our cost of labor also they expect better salaries. There are so many other things like that आमचे गोंयकार मातशे menial jobs करूंक सोदिना. All of that is fine, but collate it in the form of data. Whenever somebody is rejecting a job because of I something. completely agree with you, Joel, on this. की जर डेटात ना जाल्यार आमी कसली धोरण तयार करतले, जर डेटात ना जाल्यार आमी कसली प्लॅनिंग करतले, जर डेटात ना जाल्यार आमकां मुखार वास्तव तरी कशी उबे रावतले. गोंया सारख्या राज्याची डेटा ना ही परिस्थिती तरी आसपाक जायना हे म्हाका दिसता प्रत्येक नागरीक मान्य करतलो. आणि कांय फावटी राजकारण्याक दिसता की डेटा नासप हे तांचे फायद्याचे म्हणून, पण ते आमची फायद्याची न्ही हे म्हाका दिसता आमी समजून घेवपा जाय. इतल्याचेर थांबता, वेळ सारको सोंपला. पांडुरंग बाब, किशोर बाब, जोयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.